साश्टीकारे कार्यावळींत तुमकां येवकार आज 17 एप्रील आनी 17 एप्रील हो दीस गोंयच्या खातीर आनी गोंयच्या संस्कृती खातीर म्हत्वाचो दीस. कारण 134 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 17 एप्रील 1892 ह्या दिसा पयलो कोंकणी तियात्र लुकासीन रिबेरो हाणें मुंबयच्या आल्फ्रेड थिएटराक हाडलो आनी तो आशिल्लो इटालियन भुरगो हो तियात्र. त्या खातीर आयचो दीस हो सगळे आमचे गोंय जावं किंवा बाकी सगळे जे कोंकणी लोक आसात तो तियात्र दीस म्हणून म्हणटात आनी ह्या खातीर आमी चर्चा करपा खातीर म्हणजे 134 वर्सां पयलीं जे तियात्राचें मुळावण घडलें तो तियात्र आज खंय पावला आनी तो फुडें वतलो जाल्यार आतां आनीक कितें करपाक जाय ह्या जे चर्चा करपाक पयल्यार ते आमी गोंय तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोसा जांकां एंथनी येवकार तुका आनी सगळ्याक व्हडलें म्हणटा ते आमचे एक म्हालगडे तियात्रीस सी डिसिल्वा बाब तांकांय आपयल्यात. हालींच डिसिल्वा बाबान आपली पिरायेची 90 वर्सां पुराय केल्यात आनीक तांची इतलो एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाका दिसता सद्याक एकलोय तियात्रीस नासतलो. येवकार तुका. एंथनी तूं ह्या दिसाचे पयलीं ओपनिंग रिमार्क स्टार्ट करता तेन्ना आमी भासाभास करूं. आयज आमकां कोंकणी तियात्रिस्टांक, तियात्र डायरेक्टरांक, तियात्र ऑर्गनायझरांक, स्टेज सेटींग तियात्राचे, म्युझिशियन तियात्राचे, लायट्समॅन तियात्राचे आनी तियात्र पळयना जे तियात्र पळोवपी तियात्र लावर हांकां हांव तियात्र डेयाची अनुनीत परबी दिता. 134 वर्सां पयलीं आमचे लुकासीन रिबेरो बाबान पयलोच तियात्र इटालियन भुरगो बॉम्बे शारांत सादर केल्लो आनी तोच दीस धरून आमी तियात्र डे मनयतात. हाची हांव सगळ्या डायरेक्टरांक आनी सगळ्या तियात्रिस्टांक अनुनीत परबी दिता. एक म्हणटा ते 1892 हो आमचो तियात्राचो पयलो खेळ आमचो लुकासीन बाबान घालो आनी तो जालो कसो की तो पयलीं इटालियन भुरगो इटालियन ऑपेरा हातूंत भितर तो काम करतालो. तो तितून काम करतालो आनी तेची कॉपी हाडून ते इटालियन भुरगो म्हणून बॉम्बे शारांत दाखयलो. ताजे फाटल्यान आमगेले पांय फाटल्यान तो वाव फुडें व्हरोन आमचे पांय तियात्रिस्तान खूब वाव केलो. सो म्हाका एक जाय आतां आमी 2026 आहा तुवें तुगेले पिरायेची 90 वर्सां पुराय केल्या. तूं खंयच्या वर्सा पालकाचे आयलो? हांव 15 वर्साचो आसतना वायल्ड आर्टिस्ट म्हणून तुका नाही म्हणल्यार एक 85 इयर्साचो हे आसा एक्सपिरियन्स आहा. 76 वर्साचो एक्सपिरियन्स आहा. सो म्हाका एक सांग तूं करता तेन्ना तियात्र आतां तियात्र तुका कितें दिसता खंय तेन्ना तियात्र खंय आसलो आतां तियात्र तेन्ना तियात्र कसो आसलो? तेन्ना तियात्र पयलोच न्हू मोगान चलतालो तियात्र. पांय तियात्रिस्तान खूब वाव केलो आनी ताका लागून ताका पांय तियात्रिस्ट म्हणून सगळ्यांनी मत घालून ताका पांय तियात्रिस्ट केलो. लुकासीन तेणें रोंबी रोयली ती वाडून पांय तियात्रिस्ट ओली केली. तेच तूं करतालो तेन्ना हांव ते आसा 15 वर्साचो चार्ड आर्टिस्ट म्हणून येयलो. फेलिक्स कार्दोज फेलिक्स बाब म्हजो गांव भाव तो तेजे तियात्रांत हांव पयलो चार्ड आर्टिस्ट म्हणून येयलो. बोयर आनी ते सगळे आहले. ते उपरांत हांव प्रोफेशनल पयलो इगोजेचे वायलीन शिकयलो हांव सगळे इगोजेचे सगळे काम जाणा. मेस्त्री न्हू शिकपी शिकतालो वायलीन शिकतालो. उपरांत हांव प्रोफेशनल आयलो. आनी म्हजो गुरू म्हणटा तो म्हजो कुंपार आंतोन सिब्रोलियन म्हणून आहलो तो म्हगेलो कुंपार त्या कडच्यान हांव जायते शिकला. तो म्हगेलो उपरांत आमी तियात्रा वचपाक भायर सरताले सांजचे 3 वरांचेर. पयलीं वचून 3 वरांचो मडगांव सायकल बीन येताले दवरताले कारेर येताली व्हरपाक. कारेरीन कुट्टाळे वयताले. कुट्टाळेसून गोंयान गेले. कुट्टाळेसून मागीर हिंगे आमगे नाही आक्षी तितून गेले मागीर पणजी गेले सारके बेगीन पावचे आयल्यान आतां बरी आसता थिंगसान आमी ओळ्यान
बेती वयताले Okay. बेती एक अजून झाडां आहा हय ते बसून आमी ते एक एकलो कावळो येवन बसताची भाशेन एकलो त्या बॅग घेवन त्या दिशेन थिंग बसतालो ओके आनी थिंगा कारीर येताली ते सायडीची ओके ती येताली ती आमकां सगळे घेवन गेले मागीर पावले शिवोली आनी मागीर थिंग एक व्हडे आसताले ते पयलीं केले ते वटेन मागीर आरांबोल ते सायडीन गेले राती 12 सुमार 12 ते कमेस करताले ओके कमेस केलो ते 5 काबार जालो येता आसतना व्हडे आसताले व्हडे ही सुक्यार आसता इतले बगळे आनी कितें 4-5 मिटर पयल्यान उदक हां सुकती जाताली ते आमी मोचे काडून ते व्हडे लोटून तितून ओके घालचे हां हां बेग माचेर हय. मारून ते भाशेन आमी पणजे पावताले पणजे बास उक्ती आहा तितून भितर सरताली हां बसले 8 वरांचेर सकाळची हं. बस सुटताली ती पावली मग सकाळी 8-9-10 वरांचेर मडगांव पावली काल 3 गेले काय दुसरे दिसा घरा पावताले ओके अशें आमी आदले मोगदान तियात्रीस ओके. आनी आतां तितलो मोग स्टेजीर हय पण तेन्ना म्हाका एक सांग तेन्ना तुमी प्रोफेशनल बाजून कितले पयशे बी कितले मेळटा आनी 15 रुपया 10 रुपया हां आनी हांव तीन काम करतालो हां प्रॉम्प्टिंग हां. मेकअपमॅन आनी तियात्रीस कोण हय 15, 10, 20, 30 दुसऱ्या 10, 20, 30 घेवन वयताले हांव 3 शेअर घालतालो मेकअपमॅन यो प्रॉम्प्टर यो आनी तियात्रीस तुगे मेन म्हणटा कातरीस कातुरे सगळें हांव बरोवन घालतालें सगळें केलें आनी मागीर 30-40 तियात्र बरोयलो हां सो एन्थनी हे तुवें आमच्या स्लोगन सांगला की पयलीं तियात्र अशें म्हणितले त्रास म्हणल्यार म्हाका बरो आमगेलो येदो व्हडलो कातरीस्त एम्बॉय होय. तो जेन्ना हांव केपेंचो आनी हांवें म्हणल्यार तेन्ना हांव सामको ल्हान पूण ते सदां आपल्या ती बॅग घेवन सामकें हे घेवन ते तियात्रा येताले आनी तो म्हणटा तसो तेन्ना आतां भशेन गाडयो बिडयो ना 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 एकले गोंयरे गाडी हाडली हय आनी ना आनी रातचे कितें जालें दोन सांगू तियात्र तियात्र जालो हे केलें थिंगा आमचें गार्डन आशिल्लें ते गार्डन वयताले हांव मडगांव गार्डन जायते जाण निघले हय. पूण हांव न्हिदलो हां हांव म्हणजे सायकल घेवन ना 5:30 देखून ते हय. केन्नाच न्हिदलो ओके म्हणजे जायते न्हिदोन हे भाशेन तियात्र केले ही पयलींची सगळी स्थिती आशिल्ली आतां कितें आतां तियात्र म्हणटा आतां भरपूर इम्प्रूव जाला आनी बरो वयर पावला आनी तियात्र म्हणटा आतां तियात्रीस सारके इतके हें जाले आख्खे संवसाराक परजडल्यात आनी आमचे जे कोंकणी उलोवपी लोक आसा जावं तो कॅनडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी UK दुबय बारीन गल्फान चड सगळे कंट्रीन जंय आमचो गोंयकार लोक आसा ते तियात्र त्या कंट्रीनी व्हरता आनी आमचो तियात्र US पावलो कॅनडा पावलो ऑस्ट्रेलिया पावलो जर्मनी पावलो अमेरिका UK पावलो आनी ऑलमोस्ट संवसाराच्या सगळ्या शारांनी पावलो जे तियात्र इतलो उंच पावलो आसा तियात्रीस एक आमचे एम्बॅसिडर कशे जाल्ले आसा गोंयचे एअरपोर्टार पावले अमेरिका ती गोंयकार कोण वारल्यार हा तियात्रीस येयलो गोंयतून नांव मान येता आनी तांकां मोगान रेस्पेक्ट दिवन ते ताका येवकार दिता सो तियात्रीस म्हणटा एक ब्रँड जाला जसो हिंदी पिक्चरान अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय एका अभिषेक बच्चनाक एका सलमान खानाक जसे फॅन आसा तशे तियात्रिस्ताचेय फॅन आसा भुरगे सो हांव म्हणटा तियात्र बरोच उंच पावलो आसा आनी एज अ तियात्र अकाडमी आमी जायतो तोकोच घेता भुरग्यांक न्यू जनरेशन यंग टॅलंट तियात्रान येवची आनी तियात्रान मिसळ जावची म्हणजे म्हणणे ते आसा जायते ना दुसरो बाबतींत जालें पयलीं आमी गेलो कितें? पयलीं एक तेंपार तियात्र एक्सपेरिमेंट जाताले तुगे आमगे रॉबीन वाजाता होय. मनशान आजेंत मोंतेर म्हणटा तो तियात्र पुर्तुगेजाची राजवट आसतना केलो होय आसतना पासून ताणें हय. केलें तर असले याद जाले मागीर तुगेले मागीर नीव वाचून भितर जर पळयलें जाल्यार आमगेले मायक मेहताचो मायक मेहताचो ग्रँड रोड सामको स्पेशली आतांचे आमगेले आमी जे म्हणटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स म्हणटा आतां तशें करून तो तियात्र तेन्ना नाशिल्लो इवन नाजाल्यार प्रेम कुमारान पयलो बावराडी
बावरात पहिले प्रेम कुमार म्हणजे पहिले हे रिव्हॉल्विंग स्टेज आहे पहिलो त्याने आणली. ताणे हाडली मग तिचा डिवोर्स तर डिवोर्स डायव्हर्स ते गेलो आयरिशचा गेलो. ओके पण तो पहिले तिथं या त्याने स्टेज आम्ही गेलो गाणं हाडला प्रेम कुमार. प्रेम कुमार हाडला सो असलो एक्सपिरियन्स त्या वावरात त्या ते कोण आवडलो हां. वावरात टाइमपास मागीर जासीत वाजन जासीत आपल्या वाजन कॉमेडी भितर मेन. सामके एक मेन सारको तेका लोक पहिले अटेंड केले जायते लोक आसतालो. हय आणि आता एक कित जाला आधी एकूच हे आसतालो कॉमेडियन आनी एक्टर. आता 5-6 थिएटरान कॉमेडी घालतात. हेजी मातशे म्हाका ताका म्हणटा आता एक जायते फावट कित जाता प्ले आनी कित चल्ला न्हू ते 5-6 जाण कॉमेडियन येतात ते कित जाला ते विसरता. हें म्हाका दिसता हांव तेंचेर गुन्यांव आतां लोक तेवूय विसरता. एक कसली आमची परंपरा होय. अशी इवन तुगेले आमगेले प्रेमानंद लोटलीकर न्ही सामोडकर ताणे वैराग्याची आता काम केलें. मराठी नाटकां आसा ती पसून हातूंत भितर ती कन्वर्ट केल्ली ती आतां सांगोडकर सो असले एक्सपेरिमेंट जाताले. आतां ते जाता काय म्हणून तुजी वेळा जाताल्यार आतां ते जाता ना आमकां कांयच मेळना. आतां भायर सगळे मेळटा हाडींग घाली तेंचे हाडींग घाली हांव म्हणटा इतले तुमगेले इतली सामके त्रास आशिल्ले त्रास म्हणून हांव कोण अडचणी आशिल्ल्यो कसली अडचण आसतना बसून पुर्तुगेज हे आसतना बसून आमगेलो रॉबिन वाज आजून कोण तरी हाडटा. मागीर तुगेले शाळेनी गेले ते 7 दोकीचे तसले तसले एक्सपेरिमेंट आतां जातात काय म्हणून आतां न्यू जाता दिसता ना हांव सांगता आमी तियात्राचे कॉम्पिटिशन चलता ए ग्रुप आनी बी ग्रुप आनी चिल्ड्रन तियात्र चलता. हे फावटी चिल्ड्रन तियात्राक एक न्यू कितें दिसून येयला मार्कूस मोन्साल्विसाचो तियात्र भुरग्यांचो चिल्ड्रन हातून टीव्ही एक सायडीन टीव्हीचेर चोड उलयता आनी ते दुसरी सायडीन दुसरी चोड उलयता म्हणजे तोच ते इंटरॅक्शन म्हणजे ते चोर थिंग वयता हेंय चोड ते भाशेन उलयता. दीस इज समथींग न्यू. जायत्या जाणांनी म्हटलां न्यू टीव्हीचेर सांग कितें हाडलें म्हणजे न्यू येयला आनी असली येवपाक जाय कितें लोकांक आनी बरें दिसता. लोकांनी जायत्या जाणांनी सांगलां समथींग न्यू आनी डिसंसी. तेच भाशेन हे फावटी ताणें युवानी परत तियात्र एक ग्रुपान केलो. तितूनय ताणें एक न्यू दाखोवपाक केलें की आमचे आदी कोंकणी भाशेचे त्या टायमार रस्ते बस्ते बंद जाताले लँग्वेज इश्यू जाता तेन्ना जेलेटीन आमी गायले ते तेणी स्टेजीचेर घालून दाखयलें हे फावटी ब्लास्ट केलो. मिन्स इट्स समथींग डिफरंट. त्या भायर हांवेनूय तितून रोल केला पुलीस इन्स्पेक्टराचो आनी हांव एकट्याक शूट करता. तितून शूट करता तेन्ना हांव गुळी मारती तेका फुटोन रोबोट भायर पडटा. समथींग न्यू लायक इन मुवी. जायत्या जाणांनी म्हटलें 2 शूट केला दोनी फावटी तेजे रोबोट उसोन आख्खे भायर. सो समथींग न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टेज आहा न्ही तुगेले ते स्पर्धा म्हणटा एक्सपेरिमेंटल स्टेज थंय एक्सपेरिमेंट जाता ना म्हणना तुका आमकां प्रोफेशनल तियात्र जाता तेन्ना असले एक्सपेरिमेंट जाता. असले एक्सपेरिमेंटा परस एक बरी स्टोरी एक बरो प्लॉट एक बरो काय आमचे ते पयलीं भशेन सगळे थोडे कॉमेडी घाली थोडे कात्र घाली थोडे हे घाली आनी तियात्र केलो असो जाता काय म्हणून ना. आतां तियात्रान जायते सुदारप जाला आनी एक कितें जाला आदी आख्खोच तियात्र प्रॉम्प्टर आख्खोच तियात्र प्रॉम्प्टिंगाचेर जाता. एक उतर सांगून पडटालें आनी 4-5 जर जाले मोकळो फुटना तेका सांगतालो आनी एक तूं विसरलो जाय आनी जावन सांगतालो. हे मात ते आतांचे तियात्रिस्तांनी प्रॉम्प्टिंग म्हणटा ते बूक म्हणटा काडून दवरला वाडोवप तें. आमी आदी तियात्र करताले प्रॉम्प्टिंग पूण आमी मोदी विसरली जाल्यार ते एक्सटेम्पर करताली ना ना कांय प्रॉम्प्टिंग ना ते कंटिन्यू करता एक्सटेम्पर म्हणटा होय डेकोर करून येता ना ना इसरोन जाल्या पासून ते वर्ड सोडटा आनी दुसरी घेवन चालू करता कोण तेका प्रॉम्प्टिंग दिना कोण ना तियात्र चालू जाता. हे मात आदी पिलूच मारताले पोट देवपाक हे कातार ते ना ते काडून एक तातूंतय एक मजा आसताली
पयलीं आमी गांवांत गेले गांवांत आमगेले पत्रे घाल नाल्यार तेन्ना ते हे सगळे एक तो वत आशिल्लो तो फ्लेवर आशिल्लो कित्याक हे देंवयता आसतना पिलो करप मागीर कातरां आसतना ते हे करप मागीर ते एडिशन घेवप हे सगळे तेन्ना जाता आतां ते ना हें मत ना. सो एंथनी आनी आमचो डिसिल्वा बाबू एक सद्या नाय म्हणल्यार आमी म्हणटात की तियात्र म्हणटा गोंयकाराक म्हणून पूण तरी आसून अजुनूय 100 आमगेले 134 इयर्स जाली अजुनूय तियात्र म्हणटा एक सेक्शनाक पुरतो उरला म्हणजे क्रिस्तांवां भितर बाकीचे कोण पळयतात ना अशें न्ही हांवूय तियात्र मगीर मुगे बापूय तियात्रा पत्राक दवर पूण ते सगळे हे थोडे आसतले हाताचे बोटाचे मेन पार्ट सो हो तियात्र आतां सगळ्या कडेन पावपाक जाय अशें दिसता तुका सारकें आख्या संवसाराक पळयले लोक थंयसर आनी ते कित्याक न्ही फक्त क्रिस्तांव न्ही सगळे हिंदू पावपाक जाय हे जावपाक जाय आमच्या गोंयांत हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सारके एकवट ना हय सो तेंचे भितर ह्यो त्याच पावपा नाका म्हणटा कितें करपाक जाय सुशांत आमी तूं कितें करतात एज अ थिएटर अकादमी आमी जायती वर्कशॉप घेता स्कूल कॉलेजीस आनी हालींच आमची एक सेमिनार जाल्या इंटरनॅशनल आनी तितून हांवें पळयलां एटेंडन्स आसता हिंदू 10 पण आसता 100 आनी 10 आसता इवन मुस्लिम्स बुरका घालून पासून येवन वर्कशॉप अटेंड केला आनी तांकां इंट्रस्ट आसा इवन कांतरो म्हणटा मुस्लीम हांवें पळयलां तियात्राची अशी ना की हिंदू क्रिस्तांव ना आतां आमचे कडेन एप्लिकेशन येता म्हजे कडेन सावंड्डे इट्स अ हिंदू एरिया काणकोण कोटीगांव हिंदू जावं मेरशेर मोस्ट टेक पॉप्युलेशन हिंदू जावन मोकळे तियात्र मागता गणेश चतुर्थी टायमार आनी हांव तांकां दिता आनी अशें बिचोली सांकळी मागता तियात्र आनी हांव दिता अशें ना हिंदू चड मागता तियात्र म्हणजे आसा तियात्र पळोवपी आनी तियात्र मुवी हिंदू लोक आसा आतां हावसिंग बोर्ड तियात्र काडलो मुस्लीम चड एन्जॉय जाता सो तशें पियेना एक ना ना आनी आतां तियात्राक स्कूल आनी कॉलेजीनी जाता हिंदूज मुस्लीम ते भायर हिंगाची मानिपुरी तियात्रान काम करता आमच्या मानिपुरी चौगुले कॉलेजीन कामच कॉलेजीन दोग जाण चेडवांनी कांतार म्हटलेले आसा मानिपुरी जाय कोंकणी कांतार म्हणटाय सी ऑल आर एक्टिंग नाव आमी हालींच एक हें गेल्ले पावला म्हणटे बायलेन एक आमकां वर्कशॉप मागले थंय झरकणी भुरगे बिहारी भुरगे गुजराती भुरगे वर्कशॉप आयले बरी कोंकणी उलयता बरी कोंकणी आयज जाले आमी कोंकणी उलयता कांतरो म्हणटा तूं म्हणटा जाल्यार तूं म्हणटाशें आतां तियात्र सगळे कडेन पावला आनी एक सांगता हालींच आमी तियात्र अकादमी मँगलोर जी क्रिस्तांवांचो थंय हिंदूय आसा थंय आमी कार्नवालाचो खेळ काडलो आतां पळय 5 एप्रील एका इस्टर संडे इतलो लोक थिंगा म्हणजे थंय वर्कशॉप केला आमी सेंट अलोयस युनिव्हर्सिटीन वर्कशॉप घेतले थंय हिंदू आसले म्हणजे ऑल सेशन्स आर इन्वॉल्व इन तियात्र आनी तियात्र म्हणटा सगळे गोंयच्या लोकांचो न्हू आख्खो भारतभर तियात्रीस आसा केरला आसा मँगलोर आसा हे सायडीन महाराष्ट्र आसा सिंधुदुर्ग ते सायडीन गुजराताक दिल्ली सगळ्याक तियात्र जाता ओके सो तुवें आतां मेन तुका हांव विचारता की एंथनी कातराचो ताणें विशय काडला एक तेंपार आमी आयकलां की कामतदार आसलो आमकां फामाद कातरिस्ट आनी फामाद कातरिस्ट म्हणटा पॉलिटिकल कातरिस्ट पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कातरिस्ट आनी जेन्ना आमगेले ओपिनियन पोल जाल्ले तेन्ना म्हाका दिसता कामतदार वासोळणा हाणें आमचो भाऊसाहेब बांदोडकाराक आसून काबार केला तितल्यान म्हाका कोणें केन्ना नासतना पूण तेन्ना एक आशिल्लो तागे तो जाणटो जालो तेन्ना तागे थोडी कातरां हांवें आयकल्या तो तेन्ना जाणटो आमी म्हाका सोदून गेलो मुगे बाजार 4-5 वर्सां जातली आनी म्हाका पुर्तुगाल वचोंक सांगता म्हजो सारको फ्रेंड आनी दोगांय आदमी आनी इन्सान आदमी आनी इन्सान म्हणल्यार एकूच तर न्हू एकूच उतर आदमी म्हणलो मनीस इन्सान म्हणलो मनीस म्हळ्यार तो कितें म्हणून सांगता आपूण आदमी आपूण होतोच एक मनीस तूं इन्सान म्हाका इन्सान म्हणटालो म्हाका चड हें दवरतालो आदमी और इन्सान म्हणून आमकां दोगांयकूय एक हें आसलेलो म्हाका सोदूं येता सदां आनी तो मेलो
गेले तेन्ना 5 वरां सुमार कामाराको पावलो तेगे वळखी आनी कामूती मेलो एश कोन पावलो हय आनी आतां तेगे म्हणजे तूं जाणा हांव वचोन गेलो सारको आपल्याले बरो मारलो म्हाका मेळ्ळी तेगे मोग आनी मागीर हांव लंडनाक गेलो एक फावटी तेन्ना तेगे मिसीस मेळ्ळी म्हाका तेरी मेळ्ळी न्हू तो तुका निमणें कितें सांगना तेणें अशें कितें जालें कांय सांगपाक मेळना तो इतलो गेलो सारको पण हांव तेच म्हणटा की तेगे बरो मनीस तेगे कातर तुवें ताजे बरोबर नाही म्हणटा तेन्ना एक इतले तूं सामकें नांवां घेवन सामकें MDF गव्हर्मेंटान आसतालें पूण एक आशिल्लें केन्नाय तोंडांतल्यान त्या मनशाचें वायट उदाहरण ना चुकून चूक केलें चुकून केलें तो सारको तासतालो पूण केन्नाय ताका गाळी मारना किंवा दुसरी मनशाक केन्नाय नांव सुजार करना केन्नाय आतां एक न्यू ट्रेंड आयला पॉलिटिकल कातर म्हणल्यार कोणालें नांव घेवप आनी ताका कोणाक सुणें कोणा आनी कितें सो हे हो ट्रेंड हो तुका कितें दिसता ना अशें जावपा नाका अशें जावपा ना तूं म्हणटा हे पडच्यान तियात्रा स्टँडर्ड वाडला जाल्यार हो स्टँडर्ड आदले नासलो हिंगा हें जाला मातशें बुक्स जाला बरें आनी एक कितें जाला आदी आमी मालकिऱ्या देखून म्हणून नासले मालकिऱ्या देखून दोदी रावताले म्हळ्यार आतां ते कितें म्हणटाय अंडरवेर येयले स्टेज पेपर येयले स्टेज आनी हे लोक मानून घेता बरोयनारा कोणी हांव तूं हाटा म्हणून ते दिताय म्हळ्यार जावपाक नाका मुगेली भाशा लोकांक तियात्रांत बरें आसचें पळोवचें बरें आसचें वाटाणचें नाका तें घेवचें ना एम गोंयान इतली बरी कातर म्हणल्यार कॉमेडी म्हणल्यार सगळे म्हणल्यार केन्ना एक तोंडांतल्यान तागेलें हांव सांगता तुका सी हांव प्रेसिडेंट जावन हांव तियात्र पळयतालो आनी जायते सिंगर्स कोण एक मिनिस्टराचें नांव घेताले तेजेर शेण मारपाक जाय ताका घुश काडपाक जाय तो दुकूर आनी हे दिस इज नॉट अ लँग्वेज ऑफ तियात्रीस आदी तियात्रीस आसले आदी तियात्रीस कातर म्हणटाले त्रियो किंग कामध्या तसो जायते आशिल्ले तियात्रीस पूण लीप कातार विथ प्रूफ कातार म्हणटाले बॅड वर्ड्स दिवन तेका सुदरावपाक आनी आमचे पॉलिटिशियन खंयचे पार्टी आसूं पॉलिटिशियन्साक तियात्रान कातार म्हटल्यार तेकाय सुदरपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पूण अशें न्ही तुजेर शेण मारपाक जाय तुजी घोश काडपाक जाय दीस इज व्हेरी बॅड आनी हांव एज अ प्रेसिडेंट हांव सगळ्या तियात्रान हांव वयता सांगता तुमी पॉलिटिशियनाचेर काडा खंयचो पार्टी आसूं काडा बट शिस्त आसपाक जाय लास्ट आदले लोक काडटा तियात्रीस काडटा ते भाशेन आनी हांवें सांगून मातशें आतां स्टँडर्ड सारको जाला जी बोरशी कॉमेडी आसली ती कंप्लिटली स्टॉप जाल्ली आसा डबल मायंड नो प्रॉब्लेम आदी डबल मायंड उलयताले डबल मिनिंगान गेले म्हूण कांय ना कित्याक लोकांकूय एंटरटेनमेंट जावं आनी आतां जनरेशनाक आदली कॉमेडी मातशें डिफरंट आसताली आनी आतां मातशें हिंदी मुवीज पळोवन जावं मात तो फ्लेवर जाय दिसता पूण डबल टॉक्सान तें चलता आनी जे बुरशी जाताले तें बरें इम्प्रूव जालां आनी म्हाका दिसता हेजे मुखार तें कंप्लिटली बंद जालें सिद्धीश बाब हांव सांगता सारकें म्हणटालो एक तेंपार जासीत वाज करताली कॉमेडी कांयच ना कांय घेना आसतालें इतले इवन तुगेले काणकोणा सारके बसून हातूंत भितर जासीत वाज हवालदारा काम करतालो पूण इतलो कॉमेडीचो स्टँडर्ड इतलो वयर आसतालो की लोकांक दिसता लोक हांसताले पूण लोकांक ते म्हणल्यार इवन जर ताणें एक तुका मुगे पाय तो कॉन्ट्रॅक्टर तियात्राचो तो सांगतालो आनी मुगे पाय म्हणटा युनायटेड गोवन्स मुगे पाय बाग दत्ता म्हण तुका केन्ना खबर आसतालें दत्ता म्हणटा मुगे पाय सो तो सांगतालो एक हाका बांदोडकार होला आशिल्लो आनी कामाक जाव आसतना बांदोडकार आसतना बांदोडकाराच्या अगेन्स्ट नांव घेवन क्रिटिसायज केलें पूण काय जालो आनी तेन्ना ते बांदोडकारांचा कांय म्हणूंक ना सो एक हो स्टँडर्ड एक तेंपार आमच्या कोंकणी तियात्राचो आशिल्लो आतां जर पळयलें जाल्यार कोण कितें इवन कॉमेडी बसून जर पळयलें जाल्यार एक 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 आतां तूं साश्टींतलो ताका लागून सांगता
अशें म्हणटा जाता की ज्या वेळार बार्देसकार तियात्र करताले तो तांचो स्टँडर्ड दुसऱ्या भाशा वयर बरो आसतालो. जेन्ना ते तियात्रा साश्टीकार भितर घुसले हय. तेन्ना मातशें. तियात्राचें स्टँडर्ड देंवलें हें तुका मान्य आहा. सारकें तेजेर हांव सांगतो का सी तियात्र म्हणटा तो कमर्शियल आसता थिंगा वेगळं जाता हय. बट एज कॉम्पिटिशन तियात्र जाता हय. सेम ओल्ड पॅटर्न आसा 7 पड्डे भितर पार्टीन कॉमेडी लायक जासीद वाजापाचेर कॉमेडी आता ए ग्रुप बी ग्रुप चिल्ड्रन जी कॉम्पिटिशन जाता थंय तुका बरो तियात्र पळोवपाक मेळटा बरें सेटिंग पळोवपाक मेळटा बरें म्युजीक मेळटा बरी लायट मेळटा बरे कॉस्ट्युम्स मेळटा सो तें आसता बट हितून कितें जाता कमर्शियलात तें कितें जाता कितें हाडून घालता. ना लोक ताळी मारता म्हूण ते आनी हय, खंय हय, गेले. हय. So- कंपिटिशनाक तियात्र जाता एक लोकांक पळोवपाचें. ओके सो म्हाका आनीक आतां आमचे तियात्राचे आमी उलयतात आनी तुमी आतां आमचे युनेस्को हेरिटेजाचो ते आमचो गोंयचे तियात्रा मेळचो आसा म्हणटात ते आसता तेका आतां पळोवपाक गेले. सद्याक आमी रिसंटली लायक 20 डेज बॅक आमचो फूल डॉक्युमेंटेशन आमी आमच्यांनी दिवपाक जायना आमी आमचो म्हजी पेरंट बॉडी मेन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आमी तांकां फूल डॉक्युमेंट्स रेडी करून तियात्र अकादमीन 15-20 दिसां पयलीं दिल्या आनी तें कल्चरल डिपार्टमेंट दिल्लीक पावलां आनी ताचेर इमिजिएटली आतां फुडली स्टेप्स जातली तेजे उपरांत आमी आख्या वर्ल्डान खंय तियात्र जाता थंय वचून आमकां डॉक्युमेंटेशन करचें पडटलें आमी जे गोंयान जाता हांगासर कितें जाता तितलें आमी डॉक्युमेंटेशन वीथ ऑल एक्टींग USB CDs काढून सगळे सेंट्रल कल्चरल डिपार्टमेंटाक धाडलां आनी तियांनी तें मानून आतां तेंचें स्टार्ट व्हेरिफिकेशन चालू आसा तें जालें तितून रेजिस्टर जालो नेक्स्ट स्टेप आमी आमचे ऑल इंडिया वयतले इंटरनॅशनल वयतले आनी सगळे डॉक्युमेंटेशन जंय तियात्र जाता तेजें डॉक्युमेंटेशन रेडी जातलें तें दिवन मागीर आमी युनेस्कोचो फायनल स्टेप करतले. दुसरें आनी एक हें आशिल्लें फाटीं वॉर जाल्लो तेन्ना आमगे मडगांवच्या रवींद्र भवन डिफेन्साक लागून 3-4 म्हयने बंद आशिल्लें तेन्ना तियात्रिस्टांनी आमकां हाल जालें आमगे जालें बिकॉज आमचे तांकां एक मडगांवां मेन सेंटर आमच्या तियात्राचो साश्टीचे सगळे थंय नागेचे पेटेचे सावंतीचे थंय पळोवपी तर थिएटर म्हणटा तो एक मेन तेन्ना कन्सर्न जाला आतां म्हणटा परत हें जाला सारको जाला तियात्र अकादमी आपल्यानी एक ओन थिएटर काडपाक जाय आमी आमचो स्टेप चालू आसा आमी रेजोल्युशन घेवन आसागांव कोमदादीचो ऑटर्नीन आमकां दे देमसेल्फ टोल्ड की आमी तुमकां जागो दिता बट जागो दिता म्हणजे ताका प्रोसेस आसता आमी पयले साश्टीन सगळ्याक पयले आमी पाद्रीक मेवले कोमदादी प्रेसिडेंटाक मेवले ऑटर्नीक मेवले पूण आमकां हुंयच जागो मेवना प्रॉब्लेम इज लँड आमकां गव्हर्मेंटान फूल टॅक्स दीत म्हणून आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेन्नाचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी आतांचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तावडकर सर हांचो आमकां फूल पाठिंबो आसा आनी आमकां लँडाक लागून इश्यू प्रॉब्लेम जाला आनी आतां आमी तोड मारून आमकां आसागांव कोमदादी आपलो लुगार दिता म्हणून सांगला आनी आमी रेजोल्युशन घेयलां जनरल कावन्सिलाक आमचे तियात्र अकादमीचे एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाक आनी तें रेजोल्युशन आमी तेंक धाडलां आनी तें आतां तेंची मिटिंगे पास करून कोमदाद ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद बार्देस धाडटले आनी तेजे उपरांत प्रोसेस चालू जातलो प्रॉब्लेम कितें आसा जाग्यार प्रॉब्लेम आसा पयले लँड ऑप्शन करपाक इजी आसतालें आतां तें क्लॉजान भरपूर प्रॉब्लेम आसा टेनंट आसल्यार तुज्या लँड ऑप्शन करपाक जायना सो हे आमकां एक व्हडलो हार्डर येयल्लो आसा आनी आमी तो न्हंयत पोवन तो काडपाक ट्राय केल्ली आसा आनी आमी आमचें स्वप्न आसा आसागांव आमी तें बांदतले पण आसागांव म्हणटे जर पयलें आपण पळयता साश्टी आनी तियात्र चड पयस पडना हिंगा साश्टी भितर काय ना प्रॉब्लेम पयस पडला जागो मेवना देरी खबर आसा आमी इतले भोंवता जाग्यार लागून सगळे पाद्रीक मेवता आमी फादर गाब्रियल आनी कोण पाद्री मेवले बट प्रॉपर्टी इज अ बीग इश्यू
कोण आपल्याची पयशांपासून दित म्हळ्यार ती प्रॉपर्टी दिवपाक रेडी ना. कोमदादी कडेन आसा बट तितलो जाय तितलो ना. 1000 2000 ते कांय जायना. पार्किंग जाय मिनिमम 5000 वयर तुका जाय. पार्किंग जावपाक जाय. तियात्रीस भायस येता ते एक 2 फ्लॅटां जेंट्स 2 फ्लॅटां वुमन्स. मागीर हॉल आसपाक जाय. धाकटी हॉल आसपाक जाय रिहर्सल करपाक थंयच प्रॅक्टीस करपाक जाता. मागीर पार्किंग चोड जाय पडटा. तुका खबर आसा पार्किंग ना इट्स व्हेरी बिग प्रॉब्लेम. तेका लागून आमकां उडचणी प्रॉब्लेम तुका ना. रवींद्र भवन आमकां जेन्ना जेन्ना आमी हॉल दिता केन्ना ना म्हणा. वीथ एसोसिएशन आतां पयर डॅडीची 26 मार्च बर्थडे जाली 90th आमी सेलिब्रेट केली बट तेणे आमकां इमिजिएटली हॉल दिले आनी इन एसोसिएशन आमी तो प्रोग्राम केन्नाय थिएटर अकादमी गोंयच्या सरकाराक जाय रवींद्र भवन हुंयचे दिता रोखडीच आपले हॉल. आनी तालक आमकां सारको तियात्र दिसा बरो. आतां आमी ही भासाभास सांगलेली काबार करपा वेळार तुका आनी कितें करता की तूं आसतना तूं जेन्ना पावपाक जाय आशिल्लो तेन्ना ते भुरगे सगळे कोण 8 वर्साचेर कोण 10 वर्साचेर कोण 15 वर्सां म्हणल्यार तो भुरगो सारको तियात्राक सामको नाचून सारको हे जाता. बाप कितें धाकटो आसता बाप कितें तो बाब आनी दोनी बाप दोनी म्हाका भुरगे येयले आमचे प्रिन्स शेखप म्हणटा भुरगो आसता. आनी तेका आमचो हांव एक बॅरिस्टर म्हणून रुजदार डायस तो जाणतो बरो एक्टर तेगे तियात्र हांव बॅरिस्टर म्हणून मेकअप मॅन घेयना तें घेयना हांव बट आसलो आमगे रमेश आनी तो मुगेलो नातू कोण प्रिन्स चूक हांवें आतां रुजदार डायसार तियात्र. ओके ना हांव तेंच म्हणटा हांव पयलीं अशें करून भुरगे तियात्रा येताले. आतां तशें आसा काय कितें वेगळें येता भुरगे येता आनी भुरगे धाडपाक जाय आवय बापायन. तियात्राक जायतो फुडार आसा. वयर बशेन वयले जाय मुखार तेका फुडार जायतो बरो आसा. एज अ थिएटर अकादमी प्रेसिडेंट हांव सांगता भुरगे चड आसा येता तियात्राक. एकेडमीचोय खूब सपोर्ट मेळटा भुरग्यांक. आमी थिएटर अकादमी चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन करता. जायते 8-9 डायरेक्टर एक पार्ट घेता. स्कूल कॉम्पिटिशन करता 8-9 स्कूल पार्ट घेता. कॉलेजीचे करता 8-9. म्हणजे तियात्र आतां सगळ्या गांवांनी पावला. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता आतां सप्टेंबरान आमची स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन आसा. हांव सगळ्या इस्कुलां कडेन मागता तुमी हेडमिस्ट्रीज प्रिंसिपल मॅनेजर्स आसा टिचर्स आर्ट्स शिकयता टिचरींनी म्युजीक शिकय तुमी तुमचे इस्कॉलां आसा ती तियात्र सर्तीन पार्ट घेवचो आनी भुरग्यांक हो तियात्र आख्खे जगभर पावयचो. आनी जसो आमच्या पुर्वजांनी आमकां हो तियात्र म्हणून सांबाळून दवरलो. तियात्र म्हणटा एकूच मध्यम असलो आसा युनीक तियात्र आसा असलो आनी मध्यम आख्खे संवसारान हुंयच ना. सो म्हजो उलो माय पायकूय सांगपाक सोदता हांव तुमची भुरगीं तो तियात्रान न्हेसपाक सोदता कांतार म्हणपाक सोदता वो म्युजीक वाजोवपाक सोदता तांकां संदी दिया धाडा. चेडूं चेडो म्हणून हाडाय नाका. आतां तें आदलो काळ ना. आदले काळार चेडूं नासतना चेडे चेडूं न्हेसोन तियात्र चलताले. आतां भरपूर चेडूं आसा आमचे कडेन आनी हांव ते चेडवांची माय पाय धाडटा तांकां शाबासकी दिता. तुमी तुमचे चेडवांक धाडून हो आमचो तियात्र इतलीं वर्सां तुमी सांबाळून दवरलो आनी अशेंच ह्यान भुरग्यांक माय पाय धाडचो आनी हो फुडाराक असोच आमचो तियात्राचो बावटो संवसारभर फुलोवन उरोवंक हांव मागता. सो ह्या ताजेर आमी ह्या नोटाचेर आमी ही आमची भासाभास सोंपयतात. 134 वर्सां पयलीं त्या दिसा तुवें म्हणलें तशें आनीक सिडी सिनेमा म्हणलें तशें लुकासिनो रिबेर सारको जो इटालियन ऑपेराक पड्डे ओडपाचें काम करतालो ताका दिसलें की असले कितें तरी कोंकणी घेवपाक जाय आनी एक आपल्यालो तेन्ना आमगेले सगळे गोंयकार आहा ते बॉम्बे कामां वताले ते सगळे भुरग्यांक एकठांय करून पयलो इटालियन भुरगो म्हणून तो पालकार हाडलो आनी त्या दिसा साकून एक नवो इतिहास एक नवी आमची सांस्कृतीक क्रांती म्हणया ती सुरू जाली. ताच्या फाटल्यान ते आमचो पाय तियात्रीस्ट जो ऑगस्टीन फेर्नांडीस ताणें अवतार हाडला. जो ऑगस्टीन फेर्नांडीसान पयलींदा अस्तरेक पालकार हाडपाचो मान आनी हांवें अस्तरेचें काम हांवें स्टेजीर ना ते खंयचेंच काम करूंक जाय. चायल्ड आर्टिस्ट ओल्ड आर्टिस्ट सगळे एकूच तरी येना आनी ताका लागून म्हाका
द मॅन ऑफ 1000 फेसीस Okay. हा. आमगेलो टायटल Okay. कोणेच केलें सो ते जाले मागीर आमगे जमनी वेले खेळ आशिल्ले ते खेळ तियात्र जाले ताका वेगवेगळो हे जालो आनी आतां हो तियात्र एंथनी म्हणटा तो सगळे हातूंत पाविल्लो आहा सगळे लोकां म्हणल्यार भुरगे येतात म्हणटा बरी जाता सो हे तियात्राक फुडार आसा आसा फुडार आसा आनी जर ताका तुजो युनेस्कोचो जर हे मेळ्ळो दर्जो मेळ्ळो युनेस्को हेरिटेज हे मेळ्ळो जाल्यार तो आनी सगळे संवसारभर पावतलो सो म्हाका दिसता एक खंयचोय गोंयकाराच्या रक्ता भितर म्युजीक आसता होय. तशेंच तियात्रय आसता सो म्हाका दिसता हो तियात्र आनीकय मुखार पावतलो आनीक खरें अर्थान हे आमचे गोंयचे दायज हे सगळे संवसाराक दिसचे इतलेंच मागता आनी ह्या तियात्र दिसाचे तुमकां दोगांयकय हांव पयलीं दिता आनीक तूं मुद्दम वेळ कोणाला आपले सांजचो हांगा पणजे प्रोग्राम आहा तरी होय. तो आयलो आमचो दिसलो बाब आमकां इतले 90 वर्सां आसतना आमचे स्टुडियोक आयलो ताका लागून परत देव बरें करूं तुकाय देव तुजे कडेन उलयता की म्हाका मुगे पयलींच्यो यादी जागी जाल्यो सो म्हाका दिसता की ह्यो तुगे आमचो प्रोग्राम पळयतकीर बाकीच्यांच्यो अश्यो यादी जागी जातल्यो तशेंच जावन आनीकूय लोक ह्या तियात्रा कडेन येतले इतलेंच म्हणटा आनी आमची कार्यावळ थांबयता सगळ्यांक देव बरें करूं पयर रावात फोन करता